न्याय मोगाचं येवकार. हा मनीषा जाधव. सुरेख पोळ्याचे हेडलाईन्स. हडफड्या नाईट क्लब उजाच्या प्रकरणात दिल्लीच्या न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केले उपरांत निमाणे 2 मुखेल दुबावीत लुथरा भाव आयले मुखार. हे घडणुकेत आपुणय बळी पडल्यात असं त्यांनी याचिकेत केलो दावो. हडफड्या नाईट क्लबातल्या उजाविषयी उच्च पावंड्यावयली जाली नियाळ बसका चालू आशिल्ली चौकशी आणि सध्याचे स्थितीविषयी दिली माहिती. न्यू वाडे वास्कोच्या कपेलातल्या सेंट अँथनीच्या पुतळ्याची केली तोडफोड. वास्को पोलिसांनी नवनीत सिंग ह्या मनशाक केला अटक. सीसीटीव्ही फुटेजीच्या आधारान घेतलो ताका ताब्यात. आणि आता याचे कोकणी खबरो विस्तारान. हडफड्या नाईट क्लबातल्या उजाविषयी उच्च पावंड्यावयल्या नियाळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांनी बुधवारा प्रसार माध्यमांक प्रतिबंधात्मक उपाय आणि चौकशीची सध्याची स्थितीविषयी माहिती दिली. पळयात. होम डिपार्टमेंट की तरफ से वी हैव कॉन्स्टिट्यूट द जॉइंट एनफोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग कमिटी और उसकी तरफ से यानी दे विल विजिट विद इन टू 6 to 7 days. दे विल विजिट दिस क्लब और दे विल सबमिट द रिपोर्ट टू द होम डिपार्टमेंट. अकॉर्डिंग टू दैट the collector will take the actions. The government of Goa has constituted the specialized safety audit committee under the chairmanship of the our commissioner cum secretary of the revenue, includes the DIG, joint secretary finance, chief engineer buildings, and deputy director of the fire and emergency, and chief electrical engineers. Okay, the Goa police have achieved the major breakthrough through the investigations to the breach of the Romeo Lane. The blue corner notice have been issued to the Interpol. गोवा पुलिस ने 6 लोगों को ऑलरेडी अरेस्ट कर चुके हैं और बाकी भी लोग जो हैं इनको डेफिनेटली 100% हम अरेस्ट करेंगे. इसके बाद में गोवा बीइंग अ टूरिस्टिक स्टेट, एक ट्रेजिक एक्सीडेंट होने के बाद इस तरह के एक्सीडेंट आगे न हो, इसलिए आज की मीटिंग विद ऑल द डिपार्टमेंट्स और स्टेक होल्डर्स इनके साथ में हमने ली हैं. मैं टूरिज़म मिनिस्टर और CS इन सभी ने यानी उनके सभी जो इश्यूज़ थे वो भी सुन के ले लिए हैं और हमने उनको एडवाइस भी किया है. एंड फॉलो द एडवाइजरी आल्सो एंड फॉलो द जॉइंट इन्फोर्समेंट कमेटी का रिपोर्ट फॉलो करो. इस तरह के एक्सीडेंट और कभी और कहीं पे भी न हो, इसलिए जो जो एरियाज़ हमें कंसर्न थे, फॉर एग्जाम्पल द ड्राउनिंग ऑफ द टूरिस्ट, जहाँ जहाँ पे रिस्क रहती हैं वहाँ सभी जगह पे एंड ईच एंड एवरी रूल्स एंड रेगुलेशंस और सेफ्टी प्रोसीजर्स हमने फॉलो करने के लिए कहा है. स्पेशली इन द वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर एक्सीडेंट्स इस तरह के न हो, इसलिए जितने सारे लाइसेंसेस और सेफ्टी उनको फॉलो कर, जेट स्कीज, बनाना राइड, पैरास्लेडिंग, टूरिज्म बोट्स या ईच एंड एवरी थिंग्स. जिस जगह पे फायर सेफ्टी फेलियर्स इन द टूरिज्म एस्टैब्लिशमेंट है, हमें ब्लंटली वायलेशन कहाँ पे भी दिखा, समझो हमारी जो जॉइंट एनफोर्समेंट कमेटी ने इंस्पेक्शन करने के बाद ब्लंट वायलेशन दिखा तो कुछ दिन के लिए उनकी एक्टिविटी जब तक नॉर्म्स फॉलो न करें तब तक वो बंद रहेंगे. ओके. सेकेंड, इवन दो देयर इज एन असॉल्ट फाइट्स बिटवीन द टूरिस्ट एंड द एस्टैब्लिशमेंट्स, इनके बीच में भी न हो, इसलिए जहाँ पे वो टाउट्स हो, बाउंसर हो, इस तरह के जो कोई हैं, द गवर्नमेंट विल टेक द स्ट्रिक्ट एक्शन. इसलिए हमने चाहे वो TTAG, CCA, सभी जितने सारे टूरिज्म स्टेक होल्डर, शेक ओनर्स एसोसिएशन, होटलर्स, इनको सबके लिए हमने स्ट्रिक्टली कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो. आप कानून हाथ में न लो, आपको जो कुछ है यू कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विथ आवर पुलिस सो दैट वी कैन टेक द प्रॉपर एक्शंस अगेंस्ट देम. रोड एक्सीडेंट्स इन्वॉल्विंग द टूरिस्ट, ढेर सारे टूरिस्ट जो रेंट अ कार, रेंट अ बाइक ये लेके ढेर सारे एक्सीडेंट्स जो गोवा में होते हैं, मेनली द पेडेस्ट्रियन, कभी कभी उनकी डेथ हो जाती है. इसलिए स्ट्रिक्ट यानी जिसके पास रेंट अ कार, रेंट अ बाइक हो, दे शुड फॉलो द स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स. जो कोई वायलेशन करता है उनकी लाइसेंस डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगी. प्राइवेट कार, प्राइवेट बाइक देने वाले या ड्यूअल नंबर्स रहने वाले उनके लाइसेंस डायरेक्टली विच विल बी द परमानेंटली कैंसल्स की जाएंगी. होटल्स एंड अदर रिलेटेड्स, बाकी सारे पहने जो वहाँ पे उनके विद इन द कैंपस ढेर सारे इंसिडेंट कभी कभी होते हैं, बिकॉज देयर इज एन
लेबर पुलिस वेरिफिकेशन इज एन कंपल्सरी फॉर देम. मोस्ट ऑफ द टाइम्स जितने सारे लेबर्स बाहर के स्टेट से आते हैं और विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन मोस्ट ऑफ द टाइम दे डू दिस टाइप ऑफ मिसचिफ एंड ये यहाँ से भाग जाते हैं. इसके लिए उनके ऊपर विजिल रखने के लिए देयर शुड बी द कंपल्सरी पुलिस वेरिफिकेशन बिफोर एम्प्लॉइंग द एनी एम्प्लॉयर्स इन द टुरिझम रिलेटेड एक्टिविटी. पर्यटक सुरक्षेचेर खर लक्ष केंद्रीत करपाची खात्री दितना मुख्यमंत्र्यान पर्यटकांनी नेम पाळचे आनी राज्याचे सुरक्षेचे उपाय दुबळे करचे न्हय अशें आवाहन केलें. आयकात. पे हमने बहुत जगह पे देखा है जब हमारे गोवा इज ओनली द स्टेट which is having the lifeguard on the beaches. No other state having any lifeguard on the beaches. We are continuously monitoring through our lifeguard, through the Drishti is our agency at present. और वो बार बार टूरिस्ट को और बाकी लोगों को रोकते भी हैं, लेकिन कभी कभी टूरिस्ट यानी उनसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करके कभी कभी पानी में जाते हैं. इसलिए यानी मेरी टूरिस्ट को भी रिक्वेस्ट है कि स्टेट के रूल फॉलो करें. स्टेट में अच्छी तरह से यानी टूरिज्म बढ़ावा देने के लिए उन्होंने भी अच्छी तरह से बिहेव करना जरूरी है. गोवा 365 खातीर सुभाशीश गोवेकर आनी वैष्णवी साळगांवकर. न्यू वाडे वास्को हांगच्या कपेलांतल्या सेंट अँथोनीच्या पुतळ्याची तोडफोड केल्ल्यान वाठारात गंभीर हुस्को निर्माण जाला. ह्या प्रकरणात वास्को पोलिसांनी नवनीत सिंग ह्या 30 वर्सां पिरायेच्या मनशाक अटक केला. पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेजीच्या आधारान ताका ताब्यात घेतला. पळयात. हे देवस्थान आंदोलन बाबा जे वाती लावन लोकांचो भावार्थ आसलो तेजे लोक पाया पडत आता धर्म लागला तेका हिंदू मुस्लिम क्रिस्तांव कोणी पूण जे कृत्य आयज जाला पळय जी सान आंदोलनाची आमचे मुर्ती जी उडयला खंय तरी सेंटिमेंट रिलिजियस सेंटिमेंट हार्मोनी पिड्यार करपाक कोणी काम केला. हांव रिक्वेस्ट करता पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन ऑथॉरिटी कडेन हेचेर कडक कारवाई जावपाक करता. कारण हे एकटो करता पूण 100 लोकांचे फूट घालपाचो प्रयत्न असे लोक करता आनी भितूरले गल्ल्यांतले पयशे तेणी देवाचे हाडलेले आसा. आणि तो असो दृश्य नेल्लो की आम्ही काही फुटेजूय पळयला तो एक न्यू परिस्थिती उगतो असो येवन आल्त मनीस पयलीं हांगा ते पळयला तो तेणी हे कार्य फ्रँकीन सुद्धा पळयला खंय वयरसून येता तेन्ना. पूण हे अशें कृत्य जावंक जायना. कारण आयज अशें गोंयान आमचे सगळे सिस्टम म्हणटा ते हाल्लेले आहा. असे लोक फायदो घेवन गोंयाक पीसफूल स्टेट हेची खंय तरी हार्मोनी पिड्यार करपाचो कोणी प्रयत्न केलो आहा. म्हाका डिपार्टमेंट हेचेर एक्शन घेवन हेका कडक सजा दितली आनी हेचेर न्याय मेळटलो. कारण हे सेंटिमेंट क्रिस्तांव भावांचे हेंचे हट जाल्ले आसा. खंय तरी दूख जाता कारण हांगा विश्वास आसलो देवाचो. आमी वाती लावन सुद्दां आमी सुद्दां देवाक पांयां पडोंक येताले. हे खंय तरी अशें जावचें न्हू. ही कडक मेसेज हेंचेर घेवपाची गरज आसा. आणि आमचे एकोपेल जावन आसा. नोवेना जातात आमच्या फेस्टिवल्साक आनी मुगळेराक सदांच ते ओपन आसता. हे रातची आयज जी घडणी जाल्या खूब वायट जाले आसा. हांव हेचेर निशेध मागता आनी मागता आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन बरे तरेन कारवाई जावपाक जाय आनी नायट पेट्रोलिंग पळय आहा ते बरे भशेन जावपाक जाय. आता एक्चुअली रातचा हांव 1:15 असो उठलो. आवाज जालो डम्म जालो की जालें. सो हांव उठलोलो आनी हांवें बेश्टो विंडोतल्यान भायर पळयलो एकलो मनीस ब्रा आनी चड्डी घाला लेडिसाची आनी एक आल्तो मनीस असो गोरेलो. हांवें ताका पळयलो असो हांवें म्हणलें मस्त तकलेन हेंच दिसला न्ही. सो हांवें तें व्हडलें सिरियसली अशें घेवना. सो मागीर तो काडलो आनी अशें भायल्यान गेलो. हांवें सो लेट पळयलो आनी तो आवाज देखून हांवें चिंतून तो आवाज देवाक ओडोन जालो. हांवें चिंतलें ते आमचे फाटल्यान ती चाड आहा सो थिंग कितें आवाज जालो हांवें तें धरलें. आनी तो मनीसूय मागीर थिंग मातशें तो गेलो म्हणून हांवें तें चिंतून तो भितर 2-3 फावटी गेलो तो देखून पळयलो हांवें ताका. आनी मातशें तो गेलो म्हणून हांव रावलो तरी पूण जागो पळोवपाक वयल्यान अशें पळयलो. आनी मागीर तो ना म्हणून हांवें म्हणलें व्हडली हें घेवन ना. मागीर सकाळीं आमकां कोणें देरा माल्यान सांगलें सादांनी कोणें स्टॅच्यू उडयला आनी तो व्हडलो म्हणून. आणि पैसे बघ कितें केला म्हणून. हय पयशे आहले तेय काडले. पयशांचे व्हडले हें नासलें पूण देवाची मुर्ती उडयली थिंगा आमकां चड दुखी जाली. सो हांगसर सेंट अँथोनी जो चॅपेल आसा आमी वार्षिक हांगसर ते सगळे हिंदू जावं क्रिश्चन जावं सगळे लोक दरबारची जावं हांगसर पुजा करता जावं एक फेस्ट करतात. आनी थोडे दिसा पयलीं फेस्ट जाल्ले हांगसर आनी काल दिसता म्हाका काल मंगळार दीस तो ते चॅपेल उडे दवरलेले. आनी कोण तरी असं म्हाका दिसता कोण मेंटली अनसाउंड जावं कोण मेंटली दिसता कोण तरी मनशान सीसीटीव्ही फुटेजूय दिसता ऑलरेडी तो येयलो अंडरवेर येयलो आनी म्हाका तो भितर सरला आसतलो आनी तेणी एक ती सेंट अँथोनी जो आमचो देव आसा तेजी मुर्ती जास्त वँडलायज केली आसा. आनी हो एक सारको भ्रूण असो प्रकार आसा जो रिलिजियस सेंटिमेंट सर्व करपा लागून
आणि म्हाका लागता दिसता की पोलीस हांसले आसा ते तात्पर्य आसता म्हणजे ते आपले जे काम उपयोग करता आसा CCTV ताचेर फुटेज घेतलेले आसा आणि बेसिकली हो जो वाड आसा फाटलो म्हाका लागता आणि हांव पोलिसांक रिक्वेस्ट करता की हांव रातची आसा गस्त वाडोवपाची पेट्रोलिंग वाडोवपाची जेणे करून असले जे प्रकार आसा हांव म्हणटा हे क्रिस्तांव धर्माचे सुद्दां हिंदू सगळे धर्माचे तेंच्यांनी जे आसा देवळां आसा कितें आसा ते रिलिजियस प्लेसीस सेफ करपा लागून पेट्रोलिंग गस्त वाडोवपाची. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी सळगावकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. हडफड्या नायट क्लब उज्याच्या प्रकरणातल्या व्हड घडणुकेत दिल्लीच्या न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केले उपरांत निमाणे दोग मुखेल दुबावीत लुथरा भाव मुखार आयल्यात. त्या याचिकेत आता मोडून उडयल्ल्या बर्श बाय रोमियो लेन नायट क्लबाच्या मालकांनी आपुणूय बळी पडल्यात असो दावो केला. पळोवयात पुराय बातमी. शेनवारा हडफड्या नायट क्लबांत जाल्ल्या भयानक उजा उपरांत 25 जाणांक मरण आयले. हातूंत बेपत्ता आशिल्ले क्लबाचे धनी सौरभ आनी गौरव लुथरा भाव आतां नदरेक पडल्यात. पूण आतां पयलेच खेपे ह्या जोडप्यान दिल्लीच्या न्यायालयांत अदमासाक जामीन मेळोवपा खातीर अर्ज केला आनी तांचो दावो धक्को दिवपी. ते म्हणटात तेय ह्या घोटाळ्याचे बळी आसात. जमीन अर्जात लुथरा भावांनी उजो लागलो तेन्ना क्लबात हाजीर नाशिल्ले असो दावो केला. ते म्हणटात की हे स्थळ पुरायपणान वेवस्थापकांनी चलयिल्ले आनी तांकां फक्त ब्रँड ओनर्स ही भुमिका केल्ली. बेकायदेशीर बांदकाम, उजो पालोवपाचे सुरक्षेचे उल्लंघन आनी धोकादायक साहित्याचो वापर हांचे सयत खंयच्याच चुकी खातीर वेवस्थापक आनी जमनीचे संचालक जापसालदार आसात असो युक्तिवाद ह्या याचिकेत केला. तशेंच आपूण सहकार दितले असो दावो भावांनी केला. कायद्यांतल्यान सुटपा खातीर न्हय तर फक्त कामाक थायलंडाक गेल्ले असो आग्रह तांणी धरला. पंचवीस बळीचे कुटुंबीय जाप मागतात. आपतकालीन भायर सरपाचे मार्ग आडयले काय? उजो पालोवपी दळाच्या मंजुरी कडेन दुर्लक्ष कित्याक जालें? आनी मोडपाची नोटीस येवपा मेरेन क्लब अपघात जाय मेरेन कसो उक्तो उरलो? तांचे खातीर लुथरा भावांनी आमी लेगीत बळी असो दावो केल्लो ताजो राग निर्माण करता. गोवा 365 खातीर सुभाशीश गोवेकर आनी सानिका नागवेकार. राज्यात सध्या पंचायत वेंचणुकेचो नेट पळोवपाक मेळटा. युती आनी चर्चा सत्र चालू आसात. युती खातीर आरजीपीन खूप यत्न केले पूण अमित पाटकर, विजय सरदेसाई हांकां युती नाका आशिल्ली. हे दोगूय भाजपाच्या आदेशा वयल्यान आरजीपी सोंपोवपाचो यत्न करतात असो सणसणीत आरोप करत आरजीपी फुडाऱ्यांनी खर तिडक उक्तायली. LOP युरी आलेमा आणि MLA एल्टन डिकोस्टा हे दोगूय जाण थंय हाजीर आसले. हे सगळे जावन दनपारां ही मिटींग जावन हे आमी थंय डिस्कशन केलें. कोणाक खंयची सिटां कोण कंटेस्ट करपाक सोदता ही लिस्ट काडली आनी सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीक एक एक एक्सेल शीट थंय वाटले आनी तेजेर प्रत्येकान आपली खंयची सिटां ती मार्क करपाची हें ठरलें. तितून हे 2 शीट्स आसा, हे 2 शीट्स नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवाचे अशे शीट्स तयार केले. गोवा फॉरवर्ड, आरजीपी आनी काँग्रेस ह्या तिगांची नांवां घालून एके वटेन नॉर्थ गोवा एके वटेन साऊथ गोवा ही नांवां घालून सिटां मार्क करपाक सगळ्यांनी चालू केलें. आनी हे करून सगळीं अशी सिटां मार्क केली प्रत्येकान आपली आनी हे फायनल जालें. पूण एक इन्सिडंट सांगता की मिटींग जेन्ना चालू जावपाची आसली, जेन्ना विजय आमी पयलीं जातले थंय विजय सरदेसाई जेन्ना येयलो तेन्ना तेणी युरीक एकूच स्टेटमेंट केले. हे सगळ्यांक कळपाक जाय मुद्दम की आयज तो पोपट कसो उलयता, लोकांक पिशान काडीत आसा. सो आमकांय लोकांक सांगपाक जाय की तेजें स्टेटमेंट एक कितें आसलें तें.
त्यांनी युरी आलेमांक एक स्टेटमेंट मारले की तुमचो प्रेसिडेंट सारको आहा मरे, काय आमकां व्हरून बीजेपीक विकतलो. हांव परतो रिपीट करता, विजय सरदेसाय जेन्ना येयलो टेबलार बसलो त्यांनी पयले स्टेटमेंट मारले तुमचो प्रेसिडेंट युरी आलेमांक म्हणले तुमचो प्रेसिडेंट सारको आहा मरे, काय आमकां व्हरून बीजेपीक विकतलो. तेन्ना युरीन डायरेक्ट सांगले आमचो प्रेसिडेंट सारको आहा, कितें आहा तें आमी वचोन उलोवया. आनी टॉक्स चालू जाले. हे मुद्दाम सांगपाचें कित्याक आयज काल दोगूय जाण वांगडा आसले आनी मूड ऑफ करून प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली, कित्याक ते मनांच्यान ते वांगडा येवंक ना. ते वांगडा कित्याक येयला ते फुडें तुमकां आमी सांगतले. हे जालें 8 नोव्हेंबराक सिटा डिस्कशन जाली. पयले सुवातेर आमची आनी विजयाचे जे सिटांचे आसले ते विजयाच्याच ऑफिसान क्लियर जाल्ले. आमकां खंयची सिटां जाय आनी विजय खंयची सिटां कंटेस्ट करतलो हेतून पयलींच आमचे क्लियर जाल्ले. आमचे क्लियर जावन आमी काँग्रेसी कडेन गेले आनी काँग्रेसचे लिडर कोण युरी आलेमांव आनी एल्टन डिकोस्टा हेंच्या कडेन आमचे टॉक्स चालू जाल्ले. सो बिकॉज कन्फ्युजन जावपाक जायना, मिसअंडरस्टँडींग जावपाक जायना म्हणून आमी सुद्दां चॅनल ऑफ डिस्कशन हे सिंगल पॉयंट दवरलो, एकूच तेंच्याच कडेन डिस्कशन करपाचें. अलायन्स जावपाक जाय म्हणून आमच्या सायडीच्यान आमी अलायन्स ब्रेक जावपाक जायना म्हणून 100% आमचे दिले. तांकां सांगले ताका सांगा विजयाक डिफेक्टराक काडा. कित्याक काडा? आमचे सोड, ज्या काँग्रेसीन तेजेर डिस्क्वॉलिफिकेशन घातला, जी काँग्रेस तेजेर डिस्क्वॉलिफिकेशन फायल करता केस, आनी त्याच मनशाक आयज विजय ह्या अलायन्सान हाडटा, म्हणजे ह्या काँग्रेसीन हाडटा, इनडायरेक्टली ह्या काँग्रेसीन हाडटा. हे काँग्रेसी कशें मान्य आहा काय म्हणून विचारले. हे जावपाक जायना. आमकां प्रत्येक फावट एकूच उतर येयलें की डिफेक्टर आमकां नाका म्हणून विजयाक मेसेज धाडल्या म्हणून. फक्त एकूच मेसेज की आमी ताका मेसेज धाडल्या, पूण तेची एक्शन काय ना. एकूच उतर की आमी डिफेक्टर नाका म्हटला, पूण डिफेक्टर थंय सगळें आपलें काम चालू करिता. विजय तेच्या वांगडा भोवत आसा, तेजो कॅन्डिडेट तेच्या वांगडा भोवत आसा. वॉट इज द मास्टर प्लॅन फॉर 2027? हो मास्टर प्लॅन इतलोच आसा, विजय सरदेसायच्या थ्रू सगळे डिफेक्टरांक, सगळे बीजेपीचे जे रागार जाल्ले लिडर आसा हे सगळ्याक पार्टेन घेवन अलायन्स करून जिखोवन हाडून परत बीजेपीक एमएलए विकपाचे षडयंत्र चालू जाल्ल्या. ठाकरेन आमकां सांगले की डिफेक्टर आम्हाला चालत नाही, डिफेक्टर आम्हाला चालणार नाही. म्हणजे आपणाक डिफेक्टर चलना, डिफेक्टर आमकां चलचो ना आनी डिफेक्टरला जर घेतलं तर पूर्ण अलायन्स मध्ये बिघाड होणार, म्हणजे फुल अलायन्स आसा ते खंय तरी तुटतले म्हणून ह्या त्यांच्या ठाकरेन आमकां सांगले. ह्या काँग्रेस जे आसा, काँग्रेसीचे कितलेशे बरे वर्कर आसा, तुमी चिंतपाची गरज आसा. आयज हे जे फोटींग पण आमचे कडेन केले काँग्रेसीन, जो काँग्रेसचो पार्टी प्रेसिडेंटान, आनी ह्या विजय सरदेसाय जो एक नंबरचो फोटींग आसा. जशें मनोजान सांगलें, हांव पयलू पासून मनोजान सांगतालो ते विजय सरदेसाय विश्वास धरू नाका म्हणून. क्लियर कट सांगतालो विश्वास ह्या विजय सरदेसायाचेर धरू नाका म्हणून. कित्याक विधानसभेन बसून म्हाका कितली फोटींगपणां केल्या, कशे फाटल्यानच्यान वचून पर्चो दिता, कश्यो स्लिपी दिता आनी कश्यो त्यो रुलींग लॉबीन पावता, हे म्हाका दिसता प्रेस भावांनी वचून पळयल्लें आसा. हांगा कोण पयशेकार आसा ताका टिकेटी केदार म्हणटा, कॅप्टन न्हू जावं बाकीचे म्हणटा न्हू, हे पयशेकार कोणाकडेन पयशे आसा पळय, पयशे बॅगां दवरता पळय ताका टिकेटी. कोण मडकेकार आसा तांकां टिकेटी, मडकेकारांक घेवन तुमी वांगडा सायडीन रावता. सो असले जी हे आसा पळय, तुमचे कोणाकडेन पयशे आसा पळय, कोण लँड डिलिंगान पयशे आसा तो पयशांचे हे करीत गोंयकारांक चिंतूंक जाय. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. 16 डिसेंबर मेरेन मळब नितळ उरतले. दनपारां खर उष्णताय जाणवतली, पूण राती थंडसाण पाताळटली, हवामान विभागान अदमास उक्तायला. राज्यांत सकाळी आणि राती कांय प्रमाणात थंडसाण आसतली. थंड वारे घोळटले. सकाळी दव आणि धुके पडटले. प्रवास करप्यांनी जतनाय घेवची, आयएमडीन सल्लो दिला. बिरेस्ताचे चढावात आणि उणे तापमान 33 ते 21 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. नुस्तेमारी करप्यांक खासा अलर्ट दिवंक ना. नितळ मळब. सकाळी दव आणि धुके. प्रवास करप्यांक सल्लो. सकाळी आणि राती थंडसाण. दनपरां उष्ण तापमान. तापमानात व्हड बदल ना. बिरेस्ताचे तापमान 33 ते 21 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारांक खासा अलर्ट ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.
गोवा 365च्या कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबुक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.